कोणच्या खोतीगांव पंचायती कडल्यान 1.5 किलोमिटराचेर पणसुलेमळ हो गांव आसा। ह्या गांवाक लोक रस्त्या खातीर गेली कितलींशीं वर्सां डिमांड करता। ह्या गांवाक आनी 2 गांव कनेक्ट जातात। टोटल मेळून 67 घरां आसात आनी जवळ जवळ 450 पॉप्युलेशन आसा। सरकारा कडेन तशेंच प्रशासना कडेन तेणी रस्तो मागून जालो। एमर्जन्सी सर्विसीस तशेंच स्कुलाची भुरग्यां येवपाक खूब पावसा दिसांनी तर एकदम चड त्रास जातात। सरकारा कडेन तेणें मागून पयलें, प्रशासना कडेन मागून पयलें, शेवटाक ह्या पावसांक कांयच जायना तें पूण गांवच्या लोकांनी एकठांय जावन तात्पुरतो रस्तो करपाक हाती घेतलेलो आहा। एकंदरीत परिस्थिती पळयतना आमी स्वतंत्र आसात काय कितें हो प्रश्न पडटा। पात्रांक खंय गेले तुमी? डॉक्टरागेर मागीर गाडी वचना येना आमी हिंगा बरें नासलें मागीर रोड सारको ना रे रोडान आमी गाडी स्लीप येता व्हडली गाडी पळोवपाक मेळना। आता तुम्ही सायडीसान काढला हेवटेन काडपा जाता त्या सायडीसान म्हळ्यार फोंड बी पडले आहा म्हणून मध्ये कितली जालो तुमकां प्रॉब्लेम आता? म्हयनो तुमकां डांबोर रस्तो बी काय ना हिंगा? डांबोर बी रस्तो काय ना माती सगळ्यात जाल्ल्या रस्त्याक मागीर गाडी करपाक मेळना आनी काय ना एमर्जन्सी मेळना काय हाडूंक मेळना गाडी हाडूंक मेळना काय मेळना। आनी तुमी सकयल कितली घरां आहा तर? तिशे चड आसा 300 घरां आनी तुमकां रस्तो ना आतां हिंगा वचपाक? रस्तो बी काय ना आतां फाटल्यान बसल्या काय गड्ड धरून वर? बरो ना न्हू। ओके सवकावचा रस्त्या इश्यू कितें जाला वर्सां वर्स ते आतां सवय परबूच जावन गेला एक चवथ कशी दिवाळ कशी येता तशें मागीर कितें आमकां पावसा लागून ते वर्सां वर्स ते आमकां कितें उपाय करपाक पडटा नाजाल्यार लोकां कितें आसता जे आमकां कोणी बरो नासता सो रोड सगळो व्हांवून वयता पळय। आतां जो घोग्यान पावस पडला पळय त्या पावसान सगळो रोड व्हांवून गेला आनी त्या पावसा लागून खुबशे प्रॉब्लेम जावपाक लागला। म्हळ्यार रोड सामको अशें दलदली सिच्युएशन जाला आनी गाडी काडपाक मेळना। आतां कोणी एमर्जन्सी बरो ना जालो जाल्यार काडपाक सामकी प्रॉब्लेम जाता कित्याक एटलिस्ट आमच्या गांवांत गाडी येयना। एटलिस्ट आमी प्रायवेट कोणा गाडी आसा पळय आमच्या वाड्यार तेमची गाडी तरी घालून एमर्जन्सी मातशें तेका तरी हॉस्पिटलांत पावोवपाक येतली तरी त्या हेका लागून आमी रस्त्याक काम चालू केलां कित्याक जो पावस भरपूर पडला सगळे कडेन हें जाला। हो समज 1.5 किलोमिटर समज रस्तो जालो जाल्यार 4 गांव बऱ्या पडटा, 4 गांवां फायदेशीर ठरता तो आनी स्कुलां भुरग्यांक आनी एकूण 67 घरां आसा आनी 450 सुमार लोक रावता हिंगा आनी हे सगळें तांकां बऱ्या पडटा। सगळे वाटेन स्कुलां भुरग्यांक जावं ते एमर्जन्सी सर्विसी खंयच्यो घेवपाक आनी बाकी सगळ्या फेसिलिटी बऱ्यो आहा। फक्त एक रोडा इश्यू सॉल्व जाल्यार हे सगळे गजाली सॉल्व जावपाक शकता। स्कुलाची बस बीन ह्या गांवांत येता काय कितें? स्कुला बस ती फक्त आमी गिमाची येता पावसा येना कित्याक ते दलदलीच्या सिच्युएशनान आसल्या कारणान ती बस घालपाक शक्य ना थिंगा। भुरग्यांक कितें त्रास जाता तर मागीर? हय भुरग्यांक तांकां चलत वचचें पडटा न्हू ऑलमोस्ट 1.5 किलोमिटर तांकां चलत वचपाक पडटा। पळय ह्या रस्त्या लागून जी अडथळ येता रस्तो करपाक ते सगळे आमी तांकां इन रिटर्न दिल्ले आसा आनी दुसरे खंयचो एक्सेस आहा पळय ते सुद्दां आमी सोल्युशन दिल्लें आहा तरी पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेना ताका लागून सगळें पेंडींग उरता। आतां हो जो रस्त्याचो प्रॉब्लेम आसा कागदाचे घोडे खंय आडवला कितें जमनीचो इश्यू बाकीचो सगळो इश्यू आतां केन्ना साकून आतां तुमी सुरू केला म्हणजे कितलो टायम जालो अभ्यास चालू आसा तुमचो? पळय पयलीं आमकां कोणी सांगलें जी प्रॉपर्टी आहा कोणी प्रायवेट ओनर आसा कोण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा ते सगळे आमी कोणी सांगलें आयकलें पूण आतां आमी भुरग्यांनी कितें केलां ऑलमोस्ट सगळो पेपरवर्क केला आनी त्या पेपरवर्कान आमकां कळून येयला की प्रॉपर्टी एक्झॅक्ट कोणाची, प्रॉपर्टी प्रोमुलगेटेड आहा नॉन प्रोमुलगेटेड आहा कितें आहा जमनीचे प्रॉब्लेम सगळे आमी सोल्युशन काडला आनी सगळे डॉक्युमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंटाक दिला। हें सोल्युशन काडपा खातीर अभ्यास करपा खातीर कितलो टायम लागलो? 1 म्हयनो? हे सोल्युशन काडपाक आमकां ऑलमोस्ट आमी कोरोना टायम 2018 सान आज पर्यंत सगळें डॉक्युमेंटेशन आमचें आसा एक ऑलमोस्ट 8 वर्सां जालीं। आमी खूबदां कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन गेले पंचायत थ्रू प्रायम मिनिस्टर ऑफिसान सुद्दां पावला आमी कित्याक कोणीच रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणूच घेवपाक सोदना म्हणटकीर आमी परत आमचे भशेन ट्राय करीत आसा आनी ते डिपार्टमेंट आमकां आपल्या पुरती पेपरा पुरती नाचयत आसा कळ्ळें तुका। आनी तेन्ना आमी डिपार्टमेंटा कडेन वयता पळय तेन्ना तेंचे मदीं भितर कोऑर्डिनेशन आसना। तेमी म्हणटा हिंगाच्यान थिंग चला त्या डिपार्टमेंटाक विचारा आनी थिंगच्यान ते आपल्या कडेन या हेंच करीत आहा। पूण फाटल्या दिसा कितें जालें पब्लीक ग्रिवन्सीस म्हण एक वीक चलतालो तेन्ना आमी कांय गांवचे भुरगे त्या पब्लीक ग्रिवन्सीस विका त्याचो फायदो घेवपाक आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन गेले तेन्ना सगळे डिपार्टमेंट आमकां एकठांय बसले मेळ्ळे तेन्ना आमी तांकां जाप विचारली तेन्ना ते हेजेर बोट दाखयता आनी हे तेजेर बोट दाखयता तेन्ना तेंचे भितरूच मात केस्तांवां सुरू जालीं आनी विशय थिंगाच उरलो
आणि सोल्युशन काय जाल्ला फाटल्या दिसा जेन्ना कॅप्टन विरयाटो सावथ गोवा MP आमच्या गांवां येयलो, काणकोणा येयलो, तेन्ना तेचे कडेन सुद्दां हो विशय आमी पुटअप केला आनी तेमी आश्वासन दिला की आपण हो विशय दिल्ली पर्यंत व्हरतलो म्हण. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर.